Juanvachem Tisrem Potr. Ch.1. हांव वडील देवान विंचून काडलोले अस्तोरेक आनी तिच्या भुरग्यांक नमान कोत्तां. तुमचो हांव खरेपणी मोग कोत्तां, हांवूच न्हय पूण सोत वळखूंक पावल्यांत तीं सगळीं. आमचें सवें रिगलोलें आसा आनी सासणाक आमचें सवें रिगून रावतलें त्या सोता खातीर तुमचो आमी मोग कोत्तां. सोता प्रमाणें आमी आनी मोगान जर आमी जियेल्यां, देवा आमच्या बापाची आनी बापाच्या पुता जेजू क्रिस्ताची दयाळाय, कोंवाळाय आनी शांती आमी सदां भोगूंक पावतल्या. सोत आनी मोग. बापा कडची जशी आमी आज्ञा घेतल्या तशीं सोता प्रमाणें तुजीं भुरगीं चलतात म्हूण पळोवन म्हाका खूब आनंद भोगलो. तुजे लागीं एकूच मागतां, एकामेकाचो मोग करुया अशें तुका बरोवन बाय एक नवी आज्ञा तुका दिना, पूण ओरंबाक आमकां दिल्ली तीच आज्ञा. मोग करप आनी ताच्या आज्ञाय प्रमाणें चलप म्हणल्यार एकूच. ओरंबाक थावन तुमी ही आज्ञा आयकल्या, तिचे प्रमाणें चलुया. जेजू क्रिस्त मनशां सैम घेवन आयलो म्हूण मांडून घेनात तसले जायते फसवपी संवसारांत शेपडल्यात. फसवपी म्हणलोलो क्रिस्ता विरोधी म्हणलोलो हेच ते. चोत्रायेन चलात नाजाल्यार सगळो तुमचो वावर निर्फळ जातलो आनी तुमकां पूर्ण इनाम मेळचें ना. जीं कोण क्रिस्ताचे शिकवणेच्या शिमा भितर रावनात पूण त्याहून पेल्यान वेतात, तांचें सवें देव ना. जीं कोण ताणें शिकयलां तें सांबाळटात, तांचें सवें बाप आनी पूत आसात. वेगळी कसली शिकवण घेवन कोणूय तुमचे मदें येयत जाल्यार तांकां तुमचेशीं घेवं नाकात आनी तांकां नोमान लेगून करूं नाकात. तुमी असल्यांक नोमान करशात जाल्यार तांच्या नश्ट्या कर्तुबांनी आमी तांचीं भागीदारां जातात. निमाणीं उतरां. तुमकां जायतें सांगचें आसा पूण कागदार आनी शायेन करचें न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. पूण तुमचेशीं येतलों आनी तुमचे लागीं तोंडा तोंडी उलयतलों म्हूण म्हाका भरवंसो आसा. आनी असो आमचो संतोश संपूर्ण जातलो. देवान विंचून काडलोले तुजे भयणीचीं भुरगीं तुका नोमान कोत्तात. देवाचें उतर हें.